प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 4थो विसवोर वोड 1 ते 20 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. नव्यान तो दर्याचे दोडेर शिंकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जोमो ताचे भोंवती एकठांवलो की तो दर्यांत आसलेल्या एक व्हड्यार चडून बसलो, आनी सगळो लोक दर्याचे वाटेन दोडेर रावलो. तो तांकां सबार वस्तू ओपारींनी शिकोवंक लागलो, आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी ओपून गेलो, आनी वोंपताना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले, आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशे माती नासलें तसले खोडपे जमनीर पडले, आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीच किल्लोलें, पूण वत येतूच करपून गेलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें, कांटे वाडले आनी ताका फुगार केले, आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरें जमनीर पडलें, तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जाली. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसा तांणी आयकुचें. ओपारीचो हेतू हो. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 शिसां बरोबर तांच्या सांगाता आसलेल्यांनी ओपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली, आनी ताणें तांकां अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां, पूण भायर आसात तांकां सगळी शिकोवण ओपारींनी. अशें कित्याक पळयता तांकां दिसना जावचें, आनी आयकोता तांकां समजना जावचें, ना जाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसणे मेळत. जेजू वोंप्याच्या ओपारीचो ओळख दिता. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही ओपार तुमी समजनात, तर हेर सगल्यो ओपारी कश्यो समजतल्यात. वोंपी वोंपतात तें उतर, तांणी आयकोना फुडें सैतान रोकडोच येता आनी तांचे भितर वोंपलेलें बी काडून व्हरता. तें वाटेर वोंपलां तें उतर ही ती. तेच पोरी उतर आयकतच रोखडीच खुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळानान देखून ती चड वगत तोखनात. उतराक लागून विघ्न वो धुमाळो येना फुडें ती रोखडीच भावार्थ थावन कडसरून वेतात. खोडपी जमनीर वोंपलें तें उतर ही ती. आनी हेर दुसरी उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर दुसऱ्या वस्तूची आशा भितर सरून उतर दामून दवरतात, आनी ताका पीक जायना. तें कांट्या मदें ओपलेलें तें उतर ही ती. आनी उतर आयकतात, तें मानून घेतात, आनी एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100 पीक दितात. तें बरे जमनीर ओपलेलें तें उतर ही ती. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां एका वोंप्याची ओपार दिता. आनी भाव भयणीनो, ही ओपार आमकां ही जी ओपार जेजू दिता ती सजमणी आमकां मेळपाक आयज आमी ही सजमणी घेवया की जेन्ना एक शेतकामती आपल्या शेतान बीं घालता, तो बीं घालच्या पयलीं तो कितें करता, तो सगळें खणटा, बरे भाशेन ती जी जमीन आसा ती तयार करता, ताज्या उपरांत तो शिंपता आनी ताज्या उपरांत ती बीं घालता. आनी तो जाणो की हें जें कोत्ता तें पयलीं ताणें सगळें भितर बीं घाला उपरांत आतां पावस येतलो आनी तें पावस तें सगळें बीं किल्लोतेलें आनी ताका एक पीक मेळटलें. आनी भाव भयणीनो, एक शेतकामती जाणो की ताज्या शेतान ताणें खणिनासतना तें बीं घालीत जाल्यार त्या केन्नाच पीक जावचें ना, कित्याक तें बीं जमनीन खाली वचचें ना आनी तें किल्लोचें ना. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां ह्या वोंप्याची ओपारेन आमकां सजमणी कितें दिता ती आयकात बरे भाशेन. तो म्हणटा, आमचें काळीज
आमचो आत्मो पवित्र पुस्तकान काळीज आनी आत्मो जावन आसा एक. तर हे देवाचें उतर जावन आसा एक बीन, आनी आमचे काळीज वो आमचो आत्मो जावन आसा ती जमीन. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जे जेजून आमचे पासत घडलां, ताणें आमचे पासत ताणें आपल्या रगत वारोयलां, ताणें आमची जोडटी घेतल्या, जें आमकां वायट जावंक जाल्लें तेणें घेतलां आनी तो आमचें मरण मेला. ही सजमणी मेवल्या उपरांत आमी आतां एक नवी रोसना जाता. आमचो आत्मो आमचें काळीज नवें जाता आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें काळीज आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां आमचो आत्मो एक बरें कितें म्हणटा तें बरी जमीन जाता. आनी आतां हें देवाचें उतर जें केन्नाच पिड्यार जायना, देवाचें उतर जावन आसा हें उतर जें एक बीं आमच्या आत्म्याचेर आमच्या काळजाचेर पडटा आनी आतां देवाचें एक बरें पीक दिता. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां देवाचें उतर आमच्या आत्म्याचेर पडटा, आमच्या काळजाचेर पडटा आनी आतां तें आमकां देवाचें सारकें पीक दिता. म्हणून आमकां एक पवित्र आत्म्याचें पीक म्हणजे एक आत्म्याचें पीक, दॅट इज अ फ्रूट ऑफ द स्पिरीट आमी दिवंक पावता. आनी तें कितें, जेन्ना आमी तें पीक आमच्या मनाची नोटसणी करून आतां आमी तें पीक फुडें हाडटा, तेन्ना आमी भायल्यान आमी जेजू सारकी जाता, आमच्या मनाची नोटसणी करता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा हें पीक आमी बरें पीक दिवपाक आमी तयार जावंक जाय जाल्यार आमी एक नवी रोसना जावंक जाय. पयलीं आमी हें देवाचें उतर सजमणी घेवपाक आमचो आत्मो आमचें काळीज जेजू सारकें जावंक जाय. आनी भाव भयणीनो, कितलो लोक आयज ही नवी रोसना जायनासतना, ही जेजून घडलां खुर्सार ती सजमणी मेळनासतना फकत धर्म करतात. तांकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळना. ती वाचतात, बिश्टें आयकतात आनी ताचे बरोबर आयकलें आनी घरां गेलीं आनी आपणाचेंच करतात. पूण जेन्ना आमी एक नवी रोसना जाता, खरेंच आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, हें बी आमच्या काळजाचेर आमच्या आत्म्याचेर पडटा, आतां आमी एक बरें पीक दिवंक पावता, देवाचें पीक दिवंक पावता. आनी देवाचें पीक म्हणल्यार कितें, मोगाचें भाव भयणीनो, पासियेंसाचें, सगळें जें आमी म्हणटा the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self control. हे सगळें आमी दिवंक पावता. देखून भाव भयणीनो, खरें आमी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, खरें आमी क्रिस्ता भाशेन आमी जावंक जाय जाल्यार आमकां गरज पयलीं ह्या उतराची सजमणी मेळपाक. जो कोण आमकां देवाचें उतर शिकयता, कोण आमकां देवाच्या उतराची सजमणी दिता, तें उतर आमच्या काळजान पडल्या उपरांत आतां आमी नवी रोसना जाता. नवी रोसना जाल्या उपरांत आतां आमकां ती भूक लागता देवाच्या उतराची. देवाचें उतर आतां आमी आयकता, पवित्र आत्मा आमच्या भितर जो आसा आमकां ती सजमणी दिता. आतां आमी ह्या देवाच्या उतरान रिगून आमचें जिवीत सारता, ह्या देवाचें उतर आमी पाळटा आनी ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावुरता, आमी गोंयकी जाता जेजूचे. आनी ह्या भाशेन आमी देवाचें उतर परगट करपाक, देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, ह्या बोपारीचेर एक खरीच भाशेन आमी नियाळ करुया आनी आमी हें उतर जें जावन आसा देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आमच्या मनाची नोटसणी करून आयज आमी हें उतर जियोया आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जिवन ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज तान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारात जेजूची कृपा, आमच्या सगळ्यांच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव